तीन ज्यो आमच्यो संस्था आसात, हरिमंदिर, गजानन महाराज ट्रस्ट आणि दुर्गा माता मंदिर, ह्या तिगांनी एकत्र येऊन असे ठरयलें की कॅन्सरच्यो केसीस गोंयांत खूब हालीं वाडटात. सो ताज्या खातीर आमी आमचे धार्मीक कार्यक्रम तर चालूच असतात, पण त्या शिवाय जर आमी एक समाजा खातीर कितें जर करूं शकले तर ते करपाचें म्हणून आमचें ठरलें. आणि ताजे प्रमाणे 5 मेक आमी पयलो कार्यक्रम केल्लो, हांगाच केल्लो रविंद्र भवनान कॉन्फरन्स हॉलांत. थंय डॉक्टर अविनाश आनंद ऑन्कॉलॉजिस्ट आणि डॉक्टर अल्वारिस जे गॅस्ट्रोएंटॉलॉजिस्ट विक्टर हॉस्पिटलान आसा, त्या दोगांनी मिळून जवळ अडेज वरभर हांगा ते प्रेझेंटेशन केल्लें आणि सगळें एक्सप्लेन केलें की कितें कितें करपाचें, कितें करूं शकता, प्रिव्हेन्शना खातीर कितें करूं शकता. आणि समजा जालें जाल्यार ते सिच्युएशन जर आयल्या घर कोणाक फॅमिलीन तर ते कशें फेस करपाचें, हाज्या खातीर कितें करपाचें हाजे बद्दल तांणी मार्गदर्शन केल्लें. सो ताजोच एक आमचें हें जें अभियान आसा ताजोच एक भाग म्हणून आमचो हो 27 तारखेक ह्या आयतारा हो दुसरो कार्यक्रम. आणि तातूंत डॉक्टर शेखर साळकर जे नामनेचे गोंयांतले ऑन्कॉलॉजिस्ट आसात ते येवन हांगा मार्गदर्शन करतले. ते स्क्रिनींग किंवा टेस्टिंग कितें करपाचें आणि प्रिव्हेन्शना खातीर कितें करपाक येता, वेदर इट इज पॉसिबल ऑर कितें करपाचें, कितें प्रिकॉशन्स घेवपाची फॅमिली खातीर किंवा हातूंत. सो हे ते किंवा आणि त्या शिवाय आतां नवीन कॅन्सराची रिसर्च जो आसा तो चालू आसता, तातूंत नवीन मेडिसिन्स येतात, नवीन ट्रिटमेंट येतात. सो नवीन सध्या आतां कितें आयलां आणि समजा गोंयांत कोणाक जर केसीस जाल्यो तर कितें ऑप्शन, ट्रिटमेंट खंय करपाक मेळटा, ह्या सगळं संबंद हाचे बद्दल ते म्हायती दितले.